फोण्या गटाराचे काम 2016 सुरू केले ते आयज मेरेन चल्ला। आता फोण्याचे लोकूय बेजारल्यात। ह्या कामाक लागून आवाज प्रदूषण जाताच धूळय मोठ्या प्रमाणात पातळटा। नियोजन व्यवस्थित नासिल्ल्यान कितलेशेच उदक फुकट व्हावता। निदान हे उदक बागायती खातीर तरी वापरचे थळावे म्हणतात। जे काम आसा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या अंडर खंयचे तरी एजन्सीक दिल्ले आसा आनी ते एजन्सी मनमानी आपल्याक जशें मनमानी करता हांगा आनी काम करता आसतना कसलेच तांणी हें दवरुना। आनी रस्त्याची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार वाडी तळावली, दुर्भाट, कवळ्या, आगापूर, आडपय ह्या गांवांनी वचपाच्या लोकांक इतले त्रास जाता। तांच्या कमरांक, तांच्या मानेक, तशेंच ज्यो स्कुटर्स आसा, 4 व्हिलर आसा, तेंचो मेंटेनन्स कॉस्ट इतलो वाडला ह्या रस्त्याक लागून। गव्हर्मेंट आमचे कडच्यान टॅक्स घेता, रोड टॅक्स आनी इतर टॅक्सां, पण हो रस्तो जो आसा तो अजून पर्यंत मेंटेन करपाक तांचे कडेन जायना। लोकांक त्रास जाता फोंडेचे, त्या फोंडेच्या लोकांक एक तांणी मदत करची, तांकां सहकार्य करचें, जेणे करून हे रस्ते जे आसा ते जाता तितले बेगीन तांणी कंप्लीट करचे। काम चलता ते गेले 1-2 महिने जाले काम चालू आसा आनी तेजे जे पाणी जे आसा ते एकदम फूल भरलेलें आसता आनी ते काडपाक ते प्रत्येक वेळ दिसाक ते परत परत काडटा। मागीर पाणी तितलें जमनीतलें कितलें कमी जाता कळ्ळें। आनी हे आवाज प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण हे दीसभर चालू आसता आनी धूळ इतली जाता की घरात सुद्दां बसपाक हांगा हें ना। म्हणजे कित्याक हांगा दुकानां आसा, ते दुकानांत सुद्दां पळयलां, आमचें दुकान आसा हांगा, त्या दुकानांत सुद्दां सामकी धूळ भरलेली आसता आनी दीस आनी रात काम चालू आसता आनी ह्या धुळा मुळे म्हाका दिसता फाल्यां रोग सुद्दां जावंक शकतलो अशें एक धूळ प्रदूषण जाता। आनी उदकूय हांगासर पाणी जें आसा भितरलें, म्हाका दिसता फाल्यां तें पाणी तुमी काडून काडून जें भायर मारता तें फाल्यां जर नळाक किंवा आमचे जे हें आसा भितरले पाणी स्त्रोत आसा तो कमी जातलो आनी त्या पाणी स्त्रोत कमी जाल्यार आमकां फुडें पाणी टंचाईक मुखार वयचें पडटलें। हिस्पानीक काम काबार करचें एवरी इयर जालें खणटा आनी उदक अशें वेस्ट जाता। म्हाजें म्हणणें कितें, हें जें उदक वेस्ट जाता तें टँकर इंडस्ट्रीक यूज करा। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द वॉटर, यूज फॉर इंडस्ट्री। अशें आमकां कळ्ळें की बाबा हें उदक वेस्ट जायना, तें इंडस्ट्रीक वता, ना जाल्यार उदक काडटा, 4-4 वेळ काडटा, हांगा सोडटा, ते दर्याक मेळटा। ते कोणूच इवन जनावर सुद्दां पिवपाक शकना अशी परिस्थिती जाता। सो तें बेस्ट म्हणल्यार हेंच्यांनी इंडस्ट्री यूज करचो। जे टँकर आसा तांकां आपोवचें हें बरोवन वचचें, कित्याक 1 वर म्हळ्यार 1 टँकर भरता इतलो फ्लो आसा हांगा। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हांगा सरावंडींग घरां आसा, सगळ्यांक धूळ जाल्लो आसा। हांगा सांजची गाडी घेवन येवपाचो ना, ट्रॅफिक जाम जाता, कित्याक एक सायड खणोन दवरल्या आनी जाम जाल्या। हांगा दुकानां आसा, 3 दुकानां सगळीं धुल्लान भरल्या, तेंचे धंद्याक हें जाल्लें आहा। तेन्ना प्रत्येक मनीस आयज स्ट्रगल जाता की धंदो जातलो जाल्यार आमी कितें मेळटलें म्हणून, पूण अशें करून धुल्लांनी धंदो आमचो जाम पडटा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मनीषा जाधव।